मंगळारा IIT प्रकल्पावेल्यान शेळ मेळावलेचे लोक रस्त्यार आयिल्ले। IITक विरोध करपी लोकांनी रस्तो आडायल्लो। व्हड प्रमाणात सुवातेर पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज जर यांची उत्पन्न काढली जाल्यार फाल्यां तेणी कितें करपाचें, कितें खावपाचें तेणी? तुज्या प्रोजेक्टान आमच्या मतार कित्याक थोपता? आमी तुका सांगला आमकां जाय म्हणून वोटिंगा टायमार तूं कसो येता हांगा? आनी आतां तुका येवपाक कितें जालें? आतां तुज्यान येवपाक न्हू आमकां सांगपाक? तुज्या तोंडान तूं कित्याक येवन सांगलें ना आमकां? काणकान कित्याक दवरलें तुवें आज पर्यंत? हे करता ते करता म्हणून उलटें कितें सांगलें? तुवें डायरेक्टली जसो तूं वोटिंगाक गांवांत येवन सगळे 5 वाड्यांनी भोंवतलो तसो तुवें गांवांत येवन आमच्या देवळान मिटींग दवरून तुवें आमकां 5 वाड्याच्या लोकांक तुवें सांगचें आशिल्लें की आपूण अमकें अमकें करता म्हणून IIT प्रोजेक्ट घेता म्हणून। तर तुमची संमती आसा काय ना म्हणून तुवें इतलो वेळ दीस तुवें आमकां बरें म्हणून दाखयलें। आपूण आनी 70ल्या लोकांचो वेळावळीच्या लोकांचो मसिहा म्हणून दाखयलो, जाल्यार आतां मसिहा खंय गेलो? आतां आमकां खावंक तयार जालो? सुरू आसा त्या आंदोलनाक आमी एक सर्वे करपाक बंद केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे हांगा पुलीस मोठ्या संख्येन जो सरकारान आमचेर दबाव हाडपाचो मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केल्लो आणि तो प्रयत्न करीत आसतना तेंच्यांनी आमकां म्हणजे जबरदस्तीन भितर वचपाचो प्रयत्न केला। आता जर हेज्यान फुडें कोणाचेर दबाव हाडून आणि कोणाक नोटीसी काढून जर सतावणूक केली तर आमी टोटली आमचे गांवचे लोक आसा सगळे टोटली लोक आमी पोलिसांना वयतले आणि जेल भरो आंदोलन करतले आणि सगळे प्रश्न आणि आमी बेल घेवचे ना। आम्ही जे कोण हांगा ऑफिसर किंवा पोलीस कोण येयले इन्स्पेक्टर तांकां आमी सांगलें की डिमार्केशन करूं नाका ऑनलायन साठी तुमी आमचे इश्यू सॉल्व करना तो पर्याय। आनी तांकां आमी सगळ्यांक सांगलेलें तुमकां सपोज अरेस्ट करपाक आसा आमकां अरेस्ट सगळ्यांक करा वांगडार आनी नोटीस आमी एक एकट्याक काडूं नाका म्हणून सांगला। व्हरपाचे जाल्यार तुमी आयजून आमकां व्हरपाची आनी सकाळ एकट्या कोणा नोटीस येत अख्खो गांव सगळो वापस पोलीस स्टेशन येतलो। CM ओके बसला सुशेगाद न्हिदता थंय न्हिदला जागो प्रॉब्लेम तो आयकून घेयना। त्याचा प्रॉब्लेम तो आमकां सांगता। काल जेन्ना आमचे सांगलें आमकां IIT नाका म्हणून तेन्ना तो आमकां कसो गेलो आनी आतां ह्या पोलिसांक तूं कित्याक धाडटा आमकां आडोवपाक? जर तुज्यान आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवचो जाल्यार तूं आमकां आमच्या फुडें हांगा पॉलिसी धाडूं नाका आनी हे मेजपाकूय धाड नाका।